नमस्कार, स्वागत तुमचे सगळ्यांचे प्रुडंटाच्या राजकारण ह्या कार्यक्रमात. आम्ही आज आसात अंत्रुज महालान म्हणजे फोंड्यान, जंय कला आणि संस्कृतीचें जतन जाता. अशें म्हणटात की हांगचें जें राजकारण आसा तें हेर गोंया पेक्षा वेगळें. आनी आज आमचे गेस्ट जे आसा ते आसात काँग्रेसीचे हांगचे फोंड्याचे कॅन्डिडेट सर राजेश वेरेकार. सर, स्वागत तुमचें. नमस्कार. नमस्कार सर. पयलें म्हणल्यार तुमचें जें कॅम्पेन जो आसा तो कसो चल्ला? आमचो कॅम्पेन बरो चलिल्लो आसा. प्रचाराची पयली फेरी जी घरोघरी भेटीची आसता ती आमची पूर्ण जाल्ली आसा. आनी आतां आमी जास्त भर कोपरा बैठक, थोडेशे ओपिनियन मेकर्स जे आसता हांकां मेळप, थोडेशे कॉलनीसांक मेळप, NGOs संस्था आसा हांचे जे प्रमुख आसता तांचे पदाधिकारी तांचे कडेन मेळून संवाद सादप, अपेक्षा जाणून घेवप आनी फोंड्याच्या बाबा फुडल्या विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तांचे विचार कितें आसा हें समजून घेवपाचें आतां आमचो हें काम चलिल्लें आसा. सर, तुमी जशें म्हणटात तुमी तांकां समजोवपाचो यत्न करतात, जाल्यार म्हाका दिसता लोकांक हो समजोवपाचो आतां विचार पडला की हालींच तुमी हातूंत गोवा फॉरवर्ड आशिल्ले. सो सडन हो चेंज किंवा स्विच ओवर कित्याक? हालीं न्ही गोवा फॉरवर्ड सोडून म्हाका वर्सभर जालें. हय, जालें कितें की हांव गोवा फॉरवर्ड जॉयन जाल्लो, कामूय बरें चलिल्लें. पुणून फोंडेचो एक मतदाराचो जेन्ना आमी कौल घेतलो तेन्ना आमकां अशें दिसून आयलें की मतदार म्हणपाक लागले की तुवें एक राष्ट्रीय पक्ष जो गोवा फॉरवर्डाच्या आयडियोलॉजी कडेन मिळतो जुळतो असो पक्ष म्हणजे काँग्रेस पक्ष, आनी जो आज पॅन इंडिया असो पक्ष आसा न्ही प्रिझेन्स, त्या पक्षा कडेन मार्फत तुवें निवडणूक लढची अशें तांचें मत जालें. तेन्ना हांवें कार्यकर्त्यां कडेन सगळी भासाभास केली, तांची मतां जाणून घेतली आनी मागीर आमी एक निर्णय घेतलो की आमी एक राष्ट्रीय पक्षा बरोबर रावचे आनी तातूंतल्यान हांवें गोवा फॉरवर्ड सोडून काँग्रेस पक्षान प्रवेश केलो. आतां हालींचो जो रेकॉर्ड पळयलो आमी म्हणजे राजकारण पळयलें किंवा एक पॉलिटिकल पार्ट्यांचो जो ग्राफ पळयलो जाल्यार काँग्रेस जो आसा तो हालीं काळान म्हणजे लायक रिसंट मे बी एक 4-5 म्हयने फाटीं सुद्दां ताचो ग्राफ सकयल देंवत आशिल्लो. म्हणजे थोडे फुडारी सोडून वताले आनी अशें खूब मिसलेनियस जाताले इश्यूज. त्याच काळान तुमी काँग्रेसीन एंट्री करप म्हणजे कितें कॉन्फिडन्स? हांव अशें मानना, हांव तुमची ही गोश्ट मानना की काँग्रेस पक्ष सकयल गेला म्हणून. म्हाजें म्हणणें कितें, थोडे सोडून वताले किंवा इश्यूज जाताले खुबशे राजकारणी भायर सोडून जे नेते गेले हे स्वहिता लागून गेले, आपल्या फायद्या लागून गेले. मतदार गेलो ना न्ही सोडून, कार्यकर्तो काँग्रेस पक्षाचो गेलो ना. सो हांव काँग्रेस पक्षाचें काम पळोवन काँग्रेस पक्षाक जोडलो गेलो, नाजाल्यार काँग्रेस पक्षान प्रवेश केलो. ह्या नेत्यांक पळोवन हांव काँग्रेस पक्षान वचूना. जे गेले ते गेले. आज ते नेते गेले म्हणून आमच्या सारक्या तरुण वर्गाक हांगा काँग्रेस पक्षान संद मेळ्ळी न्ही. मुळान तुमी म्हणटा की रवी नाईक जे आतां भायर सरले, पळय रवी नायक जो भायर सरलो ही एक वायट घटनाच घडल्या. खरें रवी नायकान काँग्रेस पक्षान रावूंक जाय आसलो आनी जे नवीन नेतृत्व आज काँग्रेस पक्षान काम करता तांकां ताणें एक मार्गदर्शन करपाक जाय आसलें. कित्याक आज इतको रवी नायकाक काँग्रेस पक्षान मुखेलमंत्री केलो, तांकां गृहमंत्री केलो, तांकां खासदार केलो, तो काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष आशिल्लो. सो अशें एक बऱ्या व्यक्तीन ज्याणेन काँग्रेस पक्षाक लागून ताणेंय खूब काम केलें आनी काँग्रेस पक्षानूय भरीव अशें ताकाय दिल्लें आसा. अशा एक व्यक्तीन काँग्रेस पक्ष सोडप ही वायट घटना. आतां ताणें हो निर्णय कित्याक घेतलो हें आमकांय मोठो प्रश्न पडला. कित्याक ह्या जेन्ना आज भाजपाच्या विरोधान वातावरण आसा आनी त्या वातावरणाच्या विरोधान तो गेल्लो आसा. आतां हे पक्ष जे येतात, नवीन नवीन पक्ष येतात, दो दे आर लायक नॅशनल लेवल पक्ष, खंय तरी फ्रीबीज किंवा आश्वासनां किंवा प्रॉमिसीस गोंयान कितकी उपेगी पडटली आनी तुमकां ताचो कितकी माल पडूं शकता? आतां फ्रीबीज ऑफर कोणें केल्या? आम आदमी पार्टी. दुसरे तृणमूल काँग्रेस. आम आदमी पार्टी म्हणटा फ्री इलेक्ट्रिसिटी दितली, फ्री वॉटर दितले. TMC म्हणटा आमी कितें युवा शक्ती कार्ड दितले, नाल्यार तातूंतल्यान 20 लाखाचें कोलॅटरल 4% इंट्रस्ट दितले, गृहलक्ष्मी दितले. ह्यो फ्रीबीज केन्ना दितले? जर तेंचें सरकार आयलें जाल्यार. हांकां खबर आसा की आपलें सरकार येवचें ना.
आनी तांकां तेंय बी खबर आसा की सरकार येना जाल्यार वी वील नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू फुलफील दीस कमिटमेंट्स. केन्ना कमिटमेंट म्हणटाले आमचें सरकार आयलें ना आनी हेच फेक प्रॉमिसीस दे वील ड्रॅग ऑन फॉर एनादर 5 years टील 2027. डेव्हलपमेंट वायज आमी तुमचे आतां मुद्दो काडलो की डेव्हलपमेंट अजून कांय जालें ना. जे डेव्हलपमेंट जालें ना म्हणजे एक्चुअली कितें जालें ना, कारण दर एकलो जो आमदार येता तो सांगता की आपल्यान हें केलें तें केलें, तेका तो आपले रेशो हें दाखयता सगळें. सो तुमचो मुद्दो कितें की खंयचें डेव्हलपमेंट उरलें आनी कितें जावपाक जाय? अंडर म्युन्सिपाल्टी हांगा 2 प्रोजेक्ट प्रामुख्यान येता. एक म्हणटा तें मार्केट कॉम्प्लेक्स. मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदून आज म्हाका दिसता 10 वर्सां जालीं. काँग्रेसचें गोवोरमेंट आशिल्लें तेन्ना मार्केटाची बांदणी जाल्ली, म्हणजे कंप्लीट जाल्लो. मागीर इनॉग्रल मे बी BJPचो रेजीम चालू आसलो तेन्ना जालां आसत इनॉग्रेशन, म्हणून तें कंप्लीट जाल्लें काँग्रेस गोवोरमेंट आसतना. ताच्या थंय थोड्योश्यो त्रुटी आसा, म्हणजे प्लॅनिंगान थोडेशे फॉल्ट आसा आनी त्या प्लॅनिंगान फॉल्ट आसल्या कारणान थंय आजून तें मार्केट फुल्ली युटिलायज जायना. ओन्ली ग्रावंड फ्लोर युटिलायज जाला. वयले जे मजले आसा ते आजून तशेंच खाली आसा. आतां थंय थोड्योश्यो सुविधाचो अभाव आसा. थंय लिफ्ट फंक्शनींग ना, म्हणटकीर वयल्यार हेजेर कोणूच ऑक्शन करत जाल्यार कोणूच घेवपाक येना, ऑक्शनिंगाक कोणूच इंट्रस्ट दाखयना. कित्याक लिफ्ट ना. कित्याक आज तुमी पळयता कोणाकूय वयर जर मजल्यार चडटलो जाल्यार लिफ्ट इज आज सारकी एसेन्शियल जाल्ली आसा. त्याच बरोबर म्हाका दिसता थंय इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सारकें ना, बॅकअप जनरेटर ना. ह्यो ज्यो बारीक बारीक सुविधा ज्यो लागता आज बरें फंक्शनिंगाक लागून, खंयची जर एक प्रोजेक्ट आसा ताका फंक्शनींग करतलो जाल्यार ह्यो एम्युनिटीज लागता. त्या एम्युनिटीजाचो थंय अभाव आसा. त्याच प्रमाणे हांगा एक गोल्डन जुबली म्हणून प्रोजेक्ट आसा, हांगा जर तुमी वचत जाल्यार तोय बी तसोच इनकम्प्लीट अवस्थेन उरिल्लो आसा. आज खुबशे ओपन स्पेसीस फोंड्यान आसा ज्यो आमी बरे गार्डनान, बरे रिक्रिएशनल फेसिलिटीज आज आमी सिनियर सिटीजन्स म्हणा नाजाल्यार चिल्ड्रन्सांक दिवंक शकता, पूण त्यो आज दिवपाक ते फेल जाल्ल्या. सो हातूंतल्यान कळून येता की म्युन्सिपल कावन्सील हॅज फेल्ड ऑन डेव्हलपमेंटल पार्ट. जो अलायन्स जो आसा गोवा फॉरवर्डाचो आनी काँग्रेसीचो, पयलीं तुमी गोवा फॉरवर्ड आशिल्ले, तुमी सोडले, आतां काँग्रेसीन आयले, पण आतां खंय तरी परत तुमचो लिंक आसा कसो गोवा फॉरवर्डा कडेन? तातूंत हालींच जालें, म्हणजे हालीं 2 दीस फाटीं किंवा काल अशें जालें की जे गोवा फॉरवर्डाचे जे विजय सरदेसाय सर आहात तांकां खुद्द येवन हांगा प्रेस घेवची पडली. सो वॉट वॉज इट? हातूंत कितें आसा, हातूंत नवीन कांय ना न्ही. पळय, गोवा फॉरवर्ड हांवें पक्ष सोडलो पूण म्हजें आनी विजय सरदेसायचें नातें बरें आसा. तातूंत कांय तड आयलो ना रिलेशनान. इट इज अ पर्सनल रिलेशन. आतां गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीचें एलायन्स जालां. सो एलायन्साचो एक धर्म आसता न्ही, युतीचो धर्म म्हणटा की थंय युती जाल्या, थंय सीट दुसऱ्या पक्षाक दिलो. जसो गोवा फॉरवर्डाचो हांगा वेंकटेश नायक इंट्रस्टेड आशिल्लो म्हणून फोंडेचें सीट काँग्रेसीक दिलो. म्हणटकीर आज काँग्रेसीचो प्रचार करप हें कर्तव्य गोवा फॉरवर्डाचें. तें कर्तव्य पाळपाक विजय सरदेसाय आपलो सपोर्ट गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो एक्सप्रेस करपाक आनी म्हजो कॅम्पेन करपाक तो काल फोंड्या आयिल्लो. तातूंत सिरियसनेस अशें कांय न्ही की तो कित्याक आयलो असो, कन्फ्युजन अशें कांयच ना कन्फ्युजन. हो एक कॅम्पेनिंगाचो भाग न्ही. इलेक्शन सारकें तोंडा मुखार पावलां आनी अशें पळयता न्यू एंट्रंट जे आसा TMC किंवा आप, जेंचे तो मोड ऑफ एक्शन जो आहा व्हेरी एग्रेसीव आहा, सामकें म्हणजे एग्रेसीव हितून तेंचें कॅम्पेनिंग चल्लां, हें चल्लां. पूण काँग्रेस खंय तरी स्लो आसा खंय दिसता. तुमचें कितें म्हणणें? ना, म्हाका हें मान्य ना. आतां तांची एग्रेसिवनेस खंय दिसून येता, फक्त होर्डिंगाचेर. मोठी मोठी होर्डिंगां, पेपराचेर फ्रंट पेजीर एड्स. सो हें तेंचें मार्केटींग बरें चल्लां. आतां कसो पळय खंयचो प्रॉडक्ट लॉन्च करता न्ही, तेन्ना प्रॉडक्टा लॉन्च करपाक मार्केटींग करता, इतकेंच चल्लां तेंगेलें. ग्रावंड काम ना तेंगेलें. काँग्रेस इज एग्रेसीव ऑन फील्ड, ऑन ग्रावंड. आमी दाखोवपाची गरज ना. काँग्रेस पक्षाची वळख आसा, सगळ्यात जुनो पक्ष. ताका एडवर्टिजमेंट करून आपली वळख दाखोवपाची गरज ना आनी फेक प्रॉमीस करपाची गरज ना. हें सगळें चल्लां तें आपलो फॉल्टी प्रॉडक्ट जो आसा तो विकपाचो. आज तुमी पळयात तृणमूल काँग्रेस तांचें फंक्शनींग कशें चल्लां. दॅट इज फंक्शनींग इज ऑन अ लेवल ऑफ कॉर्पोरेट टायप फंक्शनींग. कळ्ळें न्ही. एक IPAC म्हणून एजन्सी हायर केल्या. ग्रावंड लेवलाचेर तेंचो कार्यकर्तो ना. कार्यकर्ते ते कितें करता, जशी खंयची कंपनी आयली
आनी त्या कंपनीन जर एक टॅलंट ना, एक्सपर्टायज जी लागता कंपनी चलोवपाक, टॅलंट लागता, तो जर ना जाल्यार तो कितें करता, दुसऱ्या कंपनींतल्यान ताका जास्त पगार दिवन नाल्यार ताका बरी ऑफर्स दिवन ताका ओडटा आनी आपले कडेन पूल करता. हेंच हे दुसऱ्या पक्षांतल्या जे लिडर्स आसा तांकां पूल केले. हे पूल करप की हायर करप म्हाका क्लियर करा. सी लिडर्सांक तांणी पूल केले आपल्या हितून, हायरूय म्हणूंक शकता तूं. कार्यकर्त्यांकूय हायर केल्या, म्हणजे जे आयपॅकाची एजन्सी आसा तांकां हायर केल्या. आतां हें चलना कशें की आपलो एक शेअर वाडप. जर आतां दुसऱ्या कंपनीचो शेअर घेतलो, ह्या कंपनीचो शेअर बाय केलो, तशें हांच्यांनी कितें केलां, जांकां टिकेटी मेळूंक ना, काँग्रेस पक्षान टिकेटी मेळूंक ना, BJPन टिकेटी मेळूंक ना, तांकां तांच्यांनी विकत घेतल्या. तांचे कडेन आतां TMC कडेन बेजिकली कोण मुळावे हे आसा, लिडर्स आसा सांगा. सगळे दुसऱ्या पक्षांतल्यान आयिल्ले. सुरवात जाली फ्रॉम लुइझीन फालेरो, हू रिजायन फ्रॉम काँग्रेस अँड जॉयन TMC. ताच्या नंतर आनी खुबशे नेते आयले, थोडे परत रिटर्न गेले. 2 म्हयन्या भितर 3 म्हयन्या भितर रिवर्स गियर घातले हेंच्यांनी रोखडेच, की तांकां कळ्ळें की ह्या पक्षान फ्युचर ना, ह्या पक्षाचें कल्चर खंयच गोंया कडेन मिळतें जुळतें ना. निमाणी खंयचोय पक्ष जर रुजतलो न्ही जाल्यार तेजें कल्चर पयलीं आसूंक जाय. तांकां गोंयच्या लोकांच्यो सेंटिमेंट पयलीं कळूंक जाय. निवडणुकीच्या तोंडार हांगा येवप आनी दुसऱ्यांक हायर करप, म्हणटा तशें पूल करप, बाय आवट करप, हातूंतल्यान पक्ष फुडें वचूंक शकना. हें आतां आनीक तुमकां कळटलें, 10 मार्चा नंतर बॅगां पॅक जातलीं आनी सगळे लोक आयले ते बंगालाक वतले. शेवटाक सर, जेन्ना आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या थ्रू जेन्ना तुमचे जे वोटर तुमकां पळयतात, तर तांकां तुमी कितें मॅसेज, कितें संदेश दितले? सी आज गरज आसा एक क्लीन गव्हर्मेंटाची, एक करप्शन फ्री गव्हर्मेंटाची. तो क्लीन आनी करप्शन फ्री गव्हर्मेंट, बरो गोंयच्या हिताचो गव्हर्नन्स दिवपी गव्हर्मेंट, गोंयचे सेंटिमेंटाक रिस्पेक्ट करपी गव्हर्मेंट, हे गव्हर्मेंट फक्त काँग्रेस पार्टी दिवंक शकता. त्या खातीर हांव फक्त फोंडेच्या जनते कडेनच न्हय जाल्यार संपूर्ण गोंयकारांक आव्हान करता की एक सक्षम सरकार दिवपाची ताकद काँग्रेस पक्षा कडेन आसा. त्या खातीर एकजूट रावन काँग्रेस पक्षाक मतदान करचें. मतदानाची विभागणी जावंक दिवनाकात. मतदानाची विभागणी दिवपाक तुमी म्हणटाले ते खूब पक्ष गोंयांत आयल्या, ताजो फायदो BJPक जातलो. असो तांकां BJPक जर आमकां आज हांगासरल्यान घरा धाडपाक जाय जाल्यार सगळे गोंयकारांनी खंबीरपणे काँग्रेस पक्षा फाटल्यान उबें रावचें आनी येता ते 14 तारखेक संपूर्ण गोंयांत काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार निवडून हाडचे. म्हाका खात्री आसा की येता त्या निवडणुकेक 10 मार्चाक काँग्रेसीचे 22 ते 24 सीट नक्की निवडून येतलें आनी येणारें सरकार काँग्रेस पक्षाचें आसतलें. सर, तुमच्या ह्या टफ कॅम्पेन चालू आहा सगळी, तरी तुम्ही तुमचो वेळांतलो वेळ काडून आमकां थोडो वेळ दिलो, त्याच्या खातीर तुमकां देव बरें करूं आनी तुमच्या कॅम्पेनी खातीर बेस्ट ऑफ लक सर. थँक्यू. आज आमी आसले अंत्रूज म्हालान फोंड्या, जंय कला संस्कृतीचें जतन जाता. तर हांगा राजकीय जे घडामोडी आहा त्यो कश्यो आहा, कितें आहा, त्यो रोखड्योच कळटल्यो 14 तारखे नंतर. तुमी पळयताले प्रुडंटाचें राजकारण. पळयत रावात प्रुडंट.